ದೇವಗಿರಿ ಟಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದೇವದರ್ಶನ. स्पंदना वाहिनी देवदर्शन पळयता आशिल्ल्या सगळ्या आमगेल वीक्षकांक नमस्कार. आयचे कार्यक्रम अंतू तुम्ही चिಕ್ಕಮಗಳೂರು जिल्ह्याचे कळसा हांगाचे मेलंगडी मळलकडेनचे श्री वेंकटरमण देवस्थान पळयता आसती. कार्यक्रमाक सगळ्यांके स्वागत. श्रीशधीश सर्वेश सुरेश्वर श्रीशधीश सर्वेश सुरेश्वर भासुर गुणगण भव्य चरिता हरे भव्य चरिता हरे भव्य चरिता हरे दास दास दासर दास्य वाकोडो दोष राशिय नळिदु दास दास दासर दास्य वाकोडो दोष राशिय नळिदु दास दास दासर दास्य वाकोडो कृष्ण. ಚಿತ್ತ ನಿನ್ನ ಪದ ಸೇವೆಯೊಳಿರಲಿ ಚಿಂತೆ ಇತರ ಬಿಡಲಿ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಾನಂದಿರಲಿ ಅಹಂಕೃತಿಯನೆ ಬಿಡಲಿ. ಚಿತ್ತ ನಿನ್ನ ಪದ ಸೇವೆಯೊಳಿರಲಿ ಚಿಂತೆ ಇತರ ಬಿಡಲಿ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಾನಂದಿರಲಿ ಅಹಂಕೃತಿಯನೆ ಬಿಡಲಿ. ಸಂತತ ನಿನ್ನ ಪದ ಪಂಕಜ ಭಕ್ತರ ಸಂತತ ನಿನ್ನ ಪದ ಪಂಕಜ ಭಕ್ತರ ಪಂಥವ ಪಾಲಿಸೋ ಪರಮ ಪುರುಷ ಹರೇ ಪರಮ ಪುರುಷ ಹರೇ ಪರಮ ಪುರುಷ ಹರೇ. ದಾಸ ದಾಸ ದಾಸರ ದಾಸ್ಯ ವಾಕೊಡೋ ದೋಷ ರಾಶಿಯ ನಳಿದು ದಾಸ ದಾಸ ದಾಸರ ದಾಸ್ಯ ವಾಕೊಡೋ दोष राशिय नळिदु दास दास दासर दास्य वाकोडो कृष्ण. मेगेल नाव बालकृष्ण प्रभु म्हणगेनो हंगा आमगेला कळसा वेंकटरमण देवस्थान चंद्रित्री पूजा पुनस्कार चोलने असा. 4 जन मुक्तेश्वर, एक रुद्रपाद फॅमिली, एक मेलंगडी मोमगे प्रभु फॅमिली, एक कडेमने पै फॅमिली आणि एक केळबैल पै फॅमिली. हे 4 जन फॅमिलीच्या गावचे 10 जनाले सहकाराने हंगा देवस्थान पूजा पुरा चंद्रित्री चोलने असा. हंगा प्रथम जावनगेनो युगादी तेसु पंचांग श्रवणाने चलता देवाक महापूजा पंचांग श्रवण पुरास. तज नंतर ज्येष्ठ शुद्ध अष्टमीक देवालय पुनर्प्रतिष्ठा वर्धंती चलता. शतकलाभिषेक महापूजा देवाक पट्टकाणिक भूरी समाराधना तिळसानाचे भजन चलता. तज नंतर गणेशोत्सव 3 दिवसाचा गणेशोत्सव देवस्थानात विजृंभणेने चलता. तदनंतर अनंत व्रत चलता. मगिरी नವಂಬರ್ अंतू मळे कार्तिक अंतू दशमीक विश्वरूप दर्शन भारी चंद्रितीरी सकाळी 5 गंटेक भारी चंद्रितीरेक विश्वरूप दर्शन चलता. तदनंतर उत्तान द्वादशी देवांते सुटाचे दनपार देवाल महापूजा संतर्पण रात्री उत्सव प्रारंभ जाता. ते दिवस तिकून 8 दिवस उत्सव असता. तदनंतर पुनवे तेसु हंगा वनभोजन आसता. देव हंगा लग्गीची भद्रा न्हंय अंबातीर्थ म्हणून घेवन ताका आपयतात. हंगा थंय वचून घेवन देवालय न्हाण जावन घेवन हंगा उपास वेंकटरमण देवस्थान येवन हंगा वेंकटरमण देवस्थान एद्राकाची आमची गेलेल्यांचे एक चन्नकेशव देवस्थान आसा. ते देवाल कट्ट्यार बसून घेवन थंय दात्री हवन महापूजा मागीर भुरी समाराधन चलता.
रात्री हांगाचे एक विशेष म्हळ्यार कळसाचो ग्रामदेव जाल्लो कलशेश्वरनी वेंकटरमणाना ಒಟ್ಟು जावन हरेर समागम चलता. ताजे नंतर हेर दिवस ಒಕ್ಕುಳಿ ಭಾರಿ ಚಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕುಳಿ ಚಲ್ತಾ. ताजे नंतर मुक्कोटी द्वादशी का सकाळ 6 गंटे देव हंगाची भद्रा न्हंयचे अनेक भाग रुद्रपाद म्हण सांगता ते थंय वचून देवाला स्नानांनी जावन येताना कट्टे पुजनी मुगसून देवस्थाना भितर प्रकारोत्सवांनी जाता. मागीर रथसप्तमी तेसू दनपार देवाक गणोम जाता. गणोमा नंतर महापूजा संतर्पण तिळसाना पुष्परथोत्सव जाता. मागीर वापस 2 दीस उत्सव आसता. अशें हांगा हे देवस्थान इतले सकाळ चंद रितीन चोलन येता आसा. मागीर हांगा आमगेलें एक 100 घर आसा. आमी एक संतर्पणान म्हळ्यार 300-350 जन हांगा ಒಟ್ಟು जाता. हांगा फुडें 2 आवेश आशिल्लो. काळभैरवनी ब्रह्मरू आतां ते 2 पात्री सरना पडना हांगा तो आवेश रबला. मागीर स्वामेलो प्रति आमगेल समाजाचे 3 मठ स्वामी हांगा येवन घेवन वास्तव्यानी सुमार सरी केलेले आसा. देवाल पुनर्प्रतिष्ठा जाल्लेले काशी मठाचे सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याला हातांनी देवाक कुंभाभिषेक गोकर्ण मठ स्वाम्यांनी केल्लो. तशेंच देवा पल्लकीनी वपसूच्याक रुपये पल्लकीनी वपसूच्याक कैवल्य मठ स्वामी हांगा आयले. ते 3 मठ स्वामी हांगा मस्त सरी वास्तव्यानी केलेलो आसा. आनी ह्यो कार्यक्रम स्पंदना टीव्हीची चलोवन दिता आसा ते तांकां मागीर हाजे स्पॉन्सर देवगिरी चहा तांकांय हांव आमगेल्या गांवच्या तर्फेन समाजा तर्फेन देवस्थाना तर्फेन धन्यवाद सांगता. आनी हांगाचे आमगेल्या देवस्थाना देखून 7 किलोमीटर दोरारे होर्नाड अन्नपूर्णेश्वर आसा. तशें कळसाचे ग्रामदेव कलशेश्वर आसा. तुमी हेदी कडेन टुरा येयले तवळे खंयच्याय कारणाक हेदी कडेन येयले तवळे सकाळीं आमगेल्या वेंकटरमण देवस्थान येवन घेवन मेलंगडी वेंकटरमण देवस्थान येवन घेवन देवाल दर्शन घेवन वचका आमगेले आतिथ्य स्वीकार करून वचका म्हण घेवन तुमगेल्या सकाळी देवस्थाना तर्फेन निमून घेता. ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳಟವಿಯ ಖಂಡಿಸು ಆನಂದದಲ್ಲಿರಿಸು ದುರುಳರ ಸಂಗವ ದೂರ ಮಾಡಿಸು ದುರ್ಮತಿಯನೆ ಬಿಡಿಸು. ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳಟವಿಯ ಖಂಡಿಸು ಆನಂದದಲ್ಲಿರಿಸು ದುರುಳರ ಸಂಗವ ದೂರ ಮಾಡಿಸು ದುರ್ಮತಿಯನೆ ಬಿಡಿಸು. ಸರಸ ಸಂಭ್ರಮ ಸನ್ನುತ ಬಕುತರುಳ್ ಸರಸ ಸಂಭ್ರಮ ಸನ್ನುತ ಬಕುತರುಳ್ ನಿರುತವು ನಿಲ್ಲಿಸೋ ನೀರಜಾಕ್ಷ ಹರೇ ನೀರಜಾಕ್ಷ ಹರೇ ನೀರಜಾಕ್ಷ ಹರೇ. ದಾಸ ದಾಸ ದಾಸರ ದಾಸ್ಯವಾ ಕೊಡೋ ದೋಷ ರಾಶಿಯ ನಳಿದು ದಾಸ ದಾಸ ದಾಸರ ದಾಸ್ಯವಾ ಕೊಡೋ ದೋಷ ರಾಶಿಯ ನಳಿದು ದಾಸ ದಾಸರ ದಾಸರ ದಾಸ್ಯವ ಕೊಡೋ ಕೃಷ್ಣ. ತ್ರಿಜಗನ್ಮೋಹನಾಕಾರ ತ್ರಿಗುಣಾತೀತ ತೀರ್ಥಪಾದ ಭಜಕರ ಪಾವನ ಭವನುತ ಚರಣ ರುಜುಗುಣನುತ ಭರಣ. ತ್ರಿಜಗನ್ಮೋಹನಾಕಾರ ತ್ರಿಗುಣಾತೀತ ತೀರ್ಥಪಾದ ಭಜಕರ ಪಾವನ ಭವನುತ ಚರಣ ರುಜುಗುಣನುತ ಭರಣ. ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲಾಧೀಶ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲಾಧೀಶ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಕುಜನ ವಿದಾರಣ ಕೋವಿದನು ತಾಹರೇ ಕೋವಿದನು ತಾಹರೇ ಕೋವಿದನು ತಾಹರೇ. ದಾಸ ದಾಸ ದಾಸರ ದಾಸ್ಯವಾ ಕೊಡೋ ದೋಷ ರಾಶಿಯ ನಳಿದು ದಾಸ ದಾಸ ದಾಸರ ದಾಸ್ಯವಾ ಕೊಡೋ ದೋಷ
ದೋಷರಾಶಿಯ ನಳಿದು ಶ್ರೀಶಧೀಶ ಸರ್ವೇಶ ಸುರೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಶಧೀಶ ಸರ್ವೇಶ ಸುರೇಶ್ವರ ಭಾಸುರ ಗುಣಗಣ ಭವ್ಯ ಚರಿತಾ ಹರೇ ಭವ್ಯ ಚರಿತಾ ಹರೇ ಭವ್ಯ ಚರಿತಾ ಹರೇ ದಾಸ ದಾಸ ದಾಸರ ದಾಸ್ಯವಾ ಕೊಡೋ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ. ವೆಂಕಟೇಶ ಮಂಗಲಪುರವಾಸ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ಮಂಗಲಪುರವಾಸ ನಮ್ಗಲ್ಯಾತು ಕಾವ ಆವರೆ ಚಂದ ಏರಿ ರಬ್ಚೇತಶಿ ಕರಿರೆ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ಮಂಗಲಪುರವಾಸ सर्व तूंची रे देवा बंधु बांधव सकड तूंची रे आवसू बप्पूसु सर्व तूंची रे देवा बंधु बांधव सकड तूंची रे आईले कष्ट सर्व कष्ट म्हणा तशी आईले कष्ट सर्व कष्ट म्हणा तशी सर्व कालांतुरा करे देव ಭಂಗಿಸಿದಂಥ ಭಾವಜನಯ್ಯನೆ ಬಾರೋ ಬಾಣನ ಭಂಗಿಸಿದಂಥ ಭಾವಜನಯ್ಯನೆ ಬಾರೋ ವೇಣುನಾದ ಬಾರೋ ವೆಂಕಟರಮಣನೆ ಬಾರೋ ವೇಣುನಾದ ಬಾರೋ ವೆಂಕಟರಮಣನೆ ಬಾರೋ ನವನೀತ ಚೋರನೆ ಬಾರೋ ಪೂತನಿಯ ಮೊಲೆಯುಂಡ ನವನೀತ ಚೋರನೆ ಬಾರೋ ಭೀತರಾವಣನ ಸಂಹರಿಸಿದ ಸೀತಾನಾಯಕ ಬಾರೋ ಭೀತರಾವಣನ ಸಂಹರಿಸಿದ ಸೀತಾನಾಯಕ ಬಾರೋ ವೇಣುನಾದ ಬಾರೋ ವೆಂಕಟರಮಣ
बारो. वीक्षकांनो आत्ता एक सहान विराम घेऊया. आजी तुम्ही कळसाचे मेलंगडी मळलकडेनचे श्री वेंकटरमण देवस्थान पळयतशिली. Devagiri Tea presents Devadarshana. ब्रेकानंतर कार्यक्रमाक स्वागत. आजी तुम्ही चिಕ್ಕಮಗಳೂರು जिल्ह्याचे कळसा मळलकडेನ ಅಷ್ಟೇ ಮೇಲಂಗಡಿ गावाचे श्री वेंकटरमण देवस्थान पळयतशिली ಅಂತ. ವೇಣುನಾದ ಬಾರೋ ವೆಂಕಟರಮಣನೆ ಬಾರೋ. ಪುಲ್ಲನಾಭನೆ ಬಾರೋ ಬಿಲ್ಲ ಮುರಿದು ಮಲ್ಲರಗೆದ್ದ ಪುಲ್ಲನಾಭನೆ ಬಾರೋ. ಗೊಲ್ಲ ತೇರೊಡನೆ ನಲಿವಾ ಚೆಲುವ ಮೂರುತಿ ಬಾರೋ. ಗೊಲ್ಲ ತೇರೊಡನೆ ನಲಿವಾ ಚೆಲುವ ಮೂರುತಿ ಬಾರೋ. ವೇಣುನಾದನೆ ಬಾರೋ ವೆಂಕಟರಮಣನೆ ಬಾರೋ. ವೇಣುನಾದ ಬಾರೋ ವೆಂಕಟರಮಣನೆ ಬಾರೋ. ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣಾತ್ಮದಾತ್ರಾಯ ಕಾಮಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಿನಿ ಶ್ರೀಮದ್ವೆಂಕಟನಾಥಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ತೇ ನಮಃ. ಓಂ ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇಭಿಃ ಶೃಣುಯಾಮ ದೇವಾ ಭದ್ರಂ ಪಶ್ಯೇಮಾನ್ ಸ್ಥಿರೇರಿತ್ರಃ ಸ್ಥಿರೈರಂಗೈಸ್ತುಂ ದೇವತಂ ವಿದಾಹ್ಯೋ ಸ್ವಸ್ತಿ ನ ಇಂದ್ರೋ ವೃद्धಶ್ವಾ ಸ್ವಸ್ತಿ ನ ಪೂಷಾ ವಿಶ್ವೇದಃ ಸ್ವಸ್ತಿ नो ಸಾಕ್ಷುರಿಷ್ಟನಿಮಿಃ ಸ್ವಸ್ತಿ नो ಬೃಹಸ್ಪತಿ ದದಾತು. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. हांव कळसाच्या वेंकटरमण देवस्थानाच्या अर्चेक लक्ष्मण नरसिंह मठ आमकां हांगा फुडल्या भटमामाने सवंगेन मागीर आमकां 10 म्हयने आतां हांव पूज करतास. चातुर्मासा समयाच्या ती श्री पर्तगाळी जीवोत्तम मोठाधीश जी विद्याधिराज तीर्थ स्वामीले अनुग्रहारी म्हगेल्या पूजा हांव वयसून घेवन गेलो 10 म्हयने पूज करतास. हांगाचे एक देवस्थानाचे एक वैशिश्ट्य म्हणून सांगल्यार सगळेचे खंय ना तिलें आमगेल्या वेंकटरमण देवालय शिलाशासन शिलाचे विग्रह म्हणून सांगल्यार सालिग्राम शिला विग्रह. सालिग्राम शिला विग्रहांतू विशेष सान्निध्य आनी हें करून सांगलां. 78 इस्वी भितर श्री सुधींद्र तीर्थ स्वामींनी पुनःप्रतिश्ठा केल्ली आसा. भारी विजृंभणारी चलता आसा. तशींची पवमान अभिषेक श्रावण मासांतू 1 महिना पूर्ण पवमान अभिषेक चलतास. 1 महिनो पवमान अभिषेकांक भितर सगळे भक्तांनी तांगेले कसन मागणी करून येता ते सगळे सादृश्ट जावन घेवन जाव तशी देव तांकां सगळ्यांक सगळे कुटुंबाक नकल्यांक नातरांक पूर्णके अनुग्रह करता. तशींची आनीक विशेष म्हणून सांगल्यार कार्तीक मासांत सगळे वनभोजन आनी सगळे पेंटे सवारी सगळं 8 दिसाचे उत्सव हे भारी विजृंभणे चलता. प्रत्येक विचारू तशींची हांगा आनीक चलता सगळे येवन भक्तादिनी कसन येवन निमितात तांणी तांगेल्या मागणी कसन आसो ते सगळे जावन येवन सादरपणी सगळी देव जला सुंदीवन इतलेवरेके चंदायर जेवन चलता. श्रीपुरेशा लक्ष्मी रमण करितु करुणा वेंकटरमण. भू श्रीपुरेशा लक्ष्मी रमण
करितु करुणा वेङ्कटरमण ओ श्रीपुरेश लक्ष्मी रमण विद्यानगर सोणुतु ऐलो गो श्रीपुरातु वासुकेल्लो विद्यानगर सोणुतु ऐलो गो श्रीपुरातु वासुकेल्लो लोकनाथ तुझी शरण तुझी शरण सदा तू गेले औका स्मरण ओ श्री पुरेशा लक्ष्मी रमणा भजन तू गेले मुक्ति प्रदायक शोधन तू गेले अति भयानक भजन तू गेले मुक्ति प्रदायक शोधन तू गेली अति भयानक परीक्षणार्थ रायुवैलो मनातु येकु संदेहु जल्लो असवे केसु ये मूर्ती हांव अच्युत हेगडे म्हणून सांगून हांगा देवस्थानाचे सेक्रेटरी जावन काम करता सर तशींच हांगा देवस्थानात चलचे तसं पुरा कार्यक्रम पुरा तांणी सांगिल्लो सर तशींच आमगेले हांगा देवस्थाना येद्राक चन्नकेशव देवस्थान तेव्हा आमगेले समाजाचेंची समाज आमगेलो वहिवाटदार जावन आशिल्ले रुद्रपाद फॅमिलीच्यान मेंटेन करता आसा ते तशींच अनेक आमगेले पेंटांतो आमगेले कार्णिकेचे हनुमंत देवस्थान तेव्हाय तशींच आमगेले देवस्थानाचे ಆಗು ಆಮ್ಗೆಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆಮ್ಗೆಲ್ ದೇವು ಇथे वचून बसचे काटे पूजा हें पुरा असं कार्तिकांतू तें चलता तशींच आमगेल हांगा देवस्थानांतू GSB योग संघ सक्रिय जावन काम करता आसा तशींच प्रति वार GSB महिळा मंडळी हांगे प्रति शनिवार भजन करची ते पुरा कोण घेवन चंदा चलोन घेवन वता आसा ती निवास गोविंद श्री वेंकटेश गोविंद भक्तवत्सल गोविंद भागवत प्रिय गोविंद गोविंद हरि गोविंद वेंकटरमण गोविंद गोविंद हरि गोविंद वेंकटरमण गोविंद नित्य निर्मल गोविंद नीलमेघ श्याम गोविंद पुराण पुरुष गोविंद पुंडरीकाक्ष गोविंद गोविंद हरि गोविंद वेंकटरमण गोविंद गोविंद हरि गोविंद वेंकटरमण गोविंद नंद नंदन गोविंद नवनीत चोर गोविंद पशुपालक श्री गोविंद पाप विमोचन गोविंद गोविंद हरि गोविंद वेंकटरमण गोविंद गोविंद हरि गोविंद वेंकटरमण गोविंद दुष्ट संहार गोविंद दुरित निवारण गोविंद शिष्ट परिपालन गोविंद कष्ट निवारक गोविंद गोविंद हरि गोविंद वेंकटरमण गोविंद गोविंद हरि गोविंद वेंकटरमण गोविंद
ವಜ್ರಮಕುಟಧರ ಗೋವಿಂದ ವರಾಹಮೂರ್ತಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಗೋವಿಂದ ಗೋವರ್ಧನೋದ್ಧಾರ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ದಶರಥ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ ದಶಮುಖ ಮರ್ದನ ಗೋವಿಂದ ಪಕ್ಷಿವಾಹನ ಗೋವಿಂದ ಪಾಂಡವ ಪ್ರಿಯ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಮತ್ಸ್ಯ ಕೂರ್ಮ ಗೋವಿಂದ ಮಧುಸೂದನ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ವರಾಹ ನರಸಿಂಹ ಗೋವಿಂದ ವಾಮನ ಮೂರ್ತಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಬಲರಾಮಾನುಜ ಗೋವಿಂದ ಬೌದ್ಧ ಕಲ್ಕಿ ಗೋವಿಂದ ವೇಣುಗನಲೋಲ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಸೀತಾನಾಯಕ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರಿತ ಜನಪಾಲನ ಗೋವಿಂದ ದಾನವ ವೀರ ಗೋವಿಂದ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಅನಾಥ ರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದ ಆಪದ್ಬಾಂಧವ ಗೋವಿಂದ ಆಶ್ರಿತ ರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದ ಕರುಣಾಸಾಗರ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಕಮಲದಳಾಕ್ಷ ಗೋವಿಂದ ಕಾಮಿತ ಫಲದ ಗೋವಿಂದ ಪಾಪ ವಿನಾಶಕ ಗೋವಿಂದ ಪಾಹಿ ಮುರಾರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ಮುದ್ರಾಂಕಿತ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಿತ ಗೋವಿಂದ ಧರಣಿ ನಾಯಕ ಗೋವಿಂದ ದಿನಕರ ತೇಜ ಗೋವಿಂದ आत्मीय बंधुनो तुम्ही आयची कार्यक्रमांतू चिಕ್ಕಮಗಳೂರು जिल्ह्याचे कळसा हंगाचे मेलंगडी मळलगाव अष्टे वेंकटरमण देवस्थान पळयता आशिल्लींची
प्रकृती सौंदर्य मदेंतू विराजमान जावन आशिल्ले वेंकटरमणाल दर्शन तुमकां करोच्या साध्य जाल्ल्याक आमकां मनाक मस्त संतोष आसा. तुमी तेकड गेलेले तेन्ना हें एक वेंकटरमण देवस्थान पळोवच्या विसर नाकाची. आयचे कार्यक्रम पळयले तुमकां सगळ्यांकय धन्यवाद आनी नमस्कार. Devagiri Tea presents Devadarshan.